Welcome back. Zuari Bridge was paralyzed for 4 hours during the busy hours of Saturday. Due to an accident between a car and a bus, the traffic was unmanageable. The bus, which rammed a transformer, was towed away in the afternoon. Zuari Bridge is the only mode connecting North and South Goa via roadways. On Friday night, a private bus rammed into a transformer, making it nearly impossible to be towed away during night hours. On Saturday morning, during the busy hours, the traffic was unmanageable, resulting in blockade on Zuari Bridge. Travellers and vehicles were seen stranded for almost 4 hours on the bridge. एंड ओवर गाडी आहा पळय भाई तो ड्रायव्हर सारको फूल टायर्ड आसलो टायर्ड आयना म्हणून एक पयली डिवायडराचेर भायर मारून घेतली आनी डिवायडराचेर दिली हाडलो तो धप्पो म्हाजेर फुडल्यान मारलो म्हाका आनीक चान्सूच ना म्हाका डायरेक्ट ट्रान्सफॉर्मराचेर व्हरोन ते म्हाका हें करचें पडलें आनी भुरगे इतले आसले 50 एक भुरगे आयज कितें जावपाचें ती तर भायर पडलेली न्हू जाल्यार आमी सगळे एकदम मरताले आसले आनी कांयच नासलें. ट्रान्सफॉर्मरचे पोल जे आसा ते डॅमेज जाल्ले आसा ऑलरेडी जर दोन्ही बस जर काडपाक गेलो तर म्हाका दिसता ते डॅमेज जावन रोडार पडटले ताका लागून ते काडूंक ना रात्री हे म्हटले दिसान करपाचे लागीं आतां ते म्हटले सकाळी मुवमेंट करपाक रावले. एक्सिडेंट कोणा मदीं जाल्लो एक्सिडेंट ही एक कार आसा इवन कार आनी मिनी बस ही हेच्या भितर जाल्लो. Seems like it is high time Zuari needs an alternate bridge to handle traffic. Reporter Dishant Parab for Prudent. Raya locals blocked the killer road of Raya on Saturday. The road was blocked for 6 hours. Locals demanded PWD authorities to commence work for road widening and installing speed breakers. PWD officials reached the site and commenced the work for road widening and were sure to complete the work by April. म्हणजे इन्शुरन्स दिता कलेक्टर इन्शुरन्स दिता हांवें म्हणलां काम स्टार्ट कर मागीर इन्शुरन्स दी आनी मागीर म्हणटा ते वर्क ऑर्डर दिला म्हणून हांव ओपन आज सांगता PWD कितें ती वर्क ऑर्डर दिनासतना काम केलो हांवें ती म्हाका खबर आहाय ताका लागून हांवें सांगितलां वर्क ऑर्डर नासतना देखून काम दी वी वील हेल्प द कॉन्ट्रॅक्टर टू गेट द वर्क. थिंग लोकां एक्सिडेंट जायत आसता तेंगली एक्सक्यूज चालू आसताय आमी आमगे कितें एवरी टायम आमी एक लेटर कर पयर देखून आतां लेटर गायली 10 तारखेक आमी बंद करपा ती देखून आमी लेटर गायली तेंगेर आतां कांयच हेंचें जाना. एक्सिडेंट प्रोन झोन ताजे स्पीड ब्रेकर घालपाची डिमांड आसा आनी वायडनींग आनी अदर इम्प्रुवमेंट कल्वर्ट वायडनींग बी सगळें आहा त्या खातीर ह्या लोकांनी फुडें सरून ब्लॉक केला अशें केलें वी रश्ड हियर. It may be recorded that some days back, a 17-year-old college student had succumbed to injuries and died at GMC after having met with an accident at the Killer Road near Raya Cemetery. Savio Dias for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.